न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। सगळ्यांक नातळांची उर्बे बरीत परबी भेटयत। हांव संजना अंजुनकर न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हाक सुरवात करता। आयच्या दिसा कितें म्हत्वाचें घडलें, कितें खंय घडलें हें जाणा जावन घेवया आमचे न्यूज अँकर्स, सब एडिटर्स, रिपोर्टर्स हांचे कडल्यान। सगळ्यात पयलीं ह्या डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावस हाचे कडेन। सगळ्यांक नाताळाची उर्बे भरीत परबी। आयज नाताळ सो सगळ्यांकी ही परबी भेटयत। आजच्या बुलेटिनाक जे म्हत्वाच्या अपडेटांचो नियाळ घेवया। आयचो दीस उमेदीचो दीस आसलो तरी लेगीत आयज गोंयांत ज्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी घडल्या असो की आयचो दीस जो आसा तो मरणाचो दीस असो म्हटल्यार चुकीचें थारचें ना। कित्याक तर आयच्या दिसा वाळपय 70 एक घडणूक घडल्या। ती म्हणल्यार शिकारेक जो एक भुरगो गेल्लो ताका गुळी लागून मरण आयलें। दुसरी कळंगुटे एक बोट बुडली पर्यटकांची आणि हातून एकल्याक मरण आयलें। तिसरी एक अपडेट येता ती सावयवेरेच्यान अनंताच्या देवळात कांय भुरग्यांक स्विमींग शिकोवपाक गेल्ले कडेन एकल्याक बुडून मरण आयलें खंय। तशेंच धार बांदोड्या एक अपघात जालो तातूंतय एकल्याक मरण आयलें। सो ह्यो 26 सगळ्यो बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। तर ह्यो आशिल्ल्यो आयज अपघातांनी म्हणजे कांय जाणांक मरण आयिल्लें आसा। तर फुडें या दिप्ती कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया। जशें आत्तां सुशांतबाईन सांगलें की पाटोळ 70 22 वर्साच्या तरणाट्याक शिकारेक गेल्ले कडेन मरण आयिल्लें आसा। ताका 3 जाण ते शिकारेक गेल्ले आनी तेन्ना तांच्या म्हणजे शिकारे खातीर तेणी पिस्तुलाची गुळी जी आसा ती लागून ताका मरण आयिल्लें आसा। ताचें समद खान अशें नांव आसा। आतां वाळपय पुलीस जो आसा तांणी 2 जाणांक ताब्यांत घेतला। तशेंच जे पिस्तूल आशिल्ले आर्म जे आशिल्ले तेय बी तांणी ताब्यांत घेतिल्ले आसा आनी हाचो जो तपास आसा तो चालू आसा। ही सविस्तर बातमी तुमकां गोमंतक टुडे बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली। तशेंच पारोडा हांगा पर्वता लागसार स्कूटर आनी मोटरसायकली मदीं भयंकर अपघात घडलो। ह्या अपघातांत मोटरसायकल चलोवपी 41 वर्साचो रोशन मुजावर रावपी शिरवय केपें हाका मरण आयलें। चड म्हायती प्रमाण मरण पाविल्लो रोशन मुजावर हो दुसरे गाडयेक ओवरटेक करतना ताका एक्सिडंट जावन मरण आयिल्लें आसा। डिसेंबर म्हयनो सुद्दां चालू आसा म्हणून तुमी गाडयो तुमच्यो सवकास चलोवच्यो इतलें आमच्या वतीन तुमकां आवाहन। फुडें या ऐश्वर्या कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया। आयज एक कुडचड्या वाठारांत विचित्र प्रकार घडलो तो म्हळ्यार कुडचडेच्या एका रेस्टॉरंटान खाण जेवणान किडो मेळपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। आयज रेस्टॉरंटान गेल्ले कडेन विरेश गांवकर ह्या कस्टमरा वांगडा हो प्रकार घडलो। देखून किडो सापडिल्ल्या खाणाचे सॅम्पल्स तांणी FDA कडेन धाडून दिल्ले आसा आनी पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात। फुडें या गौरीशा कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया। सगळ्यांक नाताळाची उनुनीत परबी आनीक आयज जी आमी बातमी केल्या नमामी गंगे हो जो उपक्रम आसा तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो उपक्रम। ह्या प्रोजेक्टाच्या अंडर ज्यो देशभरान ज्यो रिवर्स आसा त्यो रिवर्स सगळ्यो नितळ करपाच्यो आनी ताजे भायर जे रिवरा सायडीक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते बांदून काडपाक खातीर हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो उपक्रम आसा। आनी हितून 2019-20 आर्थीक वर्स तशेंच 2024-25 आर्थीक वर्स ह्या काळान 10,775 कोटी सुमार सेंट्रल गव्हर्मेंटान मंजूर केल्ले आनी तितूंतले 1244 कोटी सुमार एडिशनल मेंटेनन्साक खातीर काडून दवरलेले आसात। आनी गोंयांक जे मेळ्ळ्यात ते 95 कोटी सुमार गोंय सरकाराक मेळिल्ले आसात। आनीक तितूंचे फक्त 28.93 म्हणजे 28.93 CR जे आसात ते गोंयान यूज जाल्ले आसात। आनीक हे जे गोंयान जो फंड मेळिल्लो आसा तो मांडवी आनी जुवारी ह्यो ज्यो गोंयच्यो 2 प्रमुख नदी आसात तेंचेर यूज केल्लो आसा। आनी ही जी पुराय बातमी आसा ती तुमी आयज सांजेच्या 7 बुलेटिना पळोवंक शकतले।
थँक्यू. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो आतां पर्यंतच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो आनीकूय बातम्यो तुमकां 7:00 गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 लायव्ह आसता. तातूंतूय तुमकां ह्यो बातम्यो धरून गोंया भायर कितें घडलें हें आमी तुमकां दाखयता. तर तें तुमी मुजरत पळोवचें. इतलें म्हणीत हांव संजना हंजुनकर, कॅमेरामॅन यश आडळकरा सयत न्यूज रूम अपडेट्स हांगा सोंपयता. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटीन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.